शुक्रार 27 ऑक्टोबर मुखेल बोर्ड नीट सारकें कितें तें तुमी कित्याक थारायनात. नियाळाक आदार. आवयक ओपसोयक जावन दोळो फुटलोलो. आपल्या एकल्याच पुताचे चुरचुरे दिसतात आनी आपलो एक दोळो आपल्या पुताक दिता. पूत बोड जाता. ताच्या बाराबोरची ताका चावयतात. तुजी आवय एका दोळ्यान कुड्डी. हें सगलें आयकून तो निराशी जाता आनी ताका लॉस जाता आनी तो आपले आवयक एकसुरी सोडून दुसऱ्या जाग्यार रावूंक वेता. कांय तेंपान ताची आवय सोंपता आनी ताका एक चीट मेळटा. ते चिटीन आवयन अशें बरयल्लें: पुता, तुका एका दोळ्यान पळोवंक जायना म्हूण मोगान हांवें तुका म्हजो दोळो भेटयलो. हें ताका गमतूच तो निराशी जाता, कित्याक सोत कितें तें पारखूंक तो विसरता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, मोलबाचें तोंड पळोवन काळ पारखूंक तुमी जाणत जाल्यार नीट सारकें कितें तें तुमीच कित्याक थारायनात. फारिजेव पासून खऱ्या देवाचें मिसां ओळखून घेवंक विसरले आनी जेजू देवाचो पूत मोग संवसारान दिवंक आयला हें सोत मानून घेवंक तांकां कठीण जालें. संवसारान कितें सारकें न्हय तें आमी पारखूंक जाय. दुसऱ्यांचें आयकून आमी कुड्डेपणान निर्णय घेवचे न्हय. स्वताक कितें बरें वो वायट तें चिंतूंक गरज आसा. चूक करून मागीर चिंतून कांयच फायदो ना. सदांच स्वताक वेंग मारची पूण न्हय फोटीक. म्हजो थाराव: सदांच नितीक वेंग मारूंक हांव वावुरतलीं.